विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे संध्यारा कार्यक्रमाचे समस्त वीक्षकांक मिगेलो मोगाचो प्रितीचो नमस्कार. आयचे अध्याय दीपावली. सगळ्यांकय समस्तांकय मिगेले दीपावली परबेचे शुभाशय प्रथम जावन सांगच्या इश्ट पावता. दीपावली म्हणटना दिव्याचे सालू. ते दिवे सालू लायता आसतना मिगेले कुळारचे आमी चेडूपणारे काडतशिल्ले दीपावळीचे उडगास म्हाका येतस. हांवें सोमेश्वरा जावन व्हड जालेली. आमगेले घरांतू पुली सकट घरां आसल्या म्हणके न्हाणीची के भायरी आनी आतांच्या म्हणके टायल्स हें तें पुरो आशिल्ली न्हाणी न्हय. एक तांब्याचे एक पितलीचे व्हड भाण आनी एक चंद तांबियो तांब्याचो आनी चंद एक सिमेंटाचे की रान्नणी आनी मातये नेलाचे व्हडी न्हाणी. आमी दीपावळी फुल दिसू उद्दा भरची पुरो दिसूची सकाळीची ते सगळेची न्हाणयेचे पागराक पुरा कामाच्या लोट भरसून आमी शाण काणू, पागराकय शाण काणू, नेलाकय शाण काडचे आनी ते तांब्याचे पितलीचे आनी ते भाण आनी कळसे आनी तांबियो त्या पुराची चिंचाम घालून रान्नी गोब्बर घालून घेवन तणाचे उंड करून घेवन दवरून कासा 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 घासून पळा 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 जावं तशें करून घेवन दवरचें. त्या दिसू तेन्ना आमगेले गांवांतू करंट नाशिल्लें. आमकां करंट येयलें म्हाका 17 वर्स प्राय जाताना. तेन्ना ते चिमणे उजवाडांतू ते दवरलेले तेन्ना ते तांब्या भाण आनी पितली भाण इतले चंद दिसता आशिल्ली म्हळ्यार आमकां तुमकां कल्पना करूं जायना तितले चंद जावन दिसता आशिल्ली ती. मागीर त्या पागराक शेडीन चंद चंद चित्र सान दिव्या साल की एके गोंड्या पावल बुट्टन मारची की एक आमगेले हाता बोटां मुड्डन अशी पुलशी करून मारची की बागलाक एक चंद चौक्या रंगोल की दांड्यारी रंगोल की अशी ते न्हाणी की देवाक कूड म्हूण कळूं ना तितले चंद. मागीर भाणां बांदूच्याक ते एक कारिका फळ म्हूण एक मेळटा तशिल्लें ते फळाचे माळा आनी ताजे वट्टू गोंडो आनी दासवाळ अशी कसकसलकी घालून भाणाचे गळ्याक माळा आनी कळस्याक कळस्या तांबियाक आनी तांबियाक पुरा घालून घेवन ते बाथरूम न्हाणी म्हळ्यार इतली चंदी करता आशिल्ली म्हळ्यार ते पळयता न्ही जावन थंय एक नमने देवाकुडा वातावरण शी जावन वक्कल शिंगार बसल्या वरी ते दोन भाण दिसता आशिल्लीं ती वरत वक्कलशे. एक वेळा न्हाणये शाण घालून ते रंगोल घालून ताका शिंपेनी करतरच पळय आमी ते न्हाणये वचना. आमकां न्हाणये वचना आम बिलकुल सोणा आशिल्ली. मागीर सांजवाळा आमी पुरा जनान चेडवां वट्ट करून जगांट मारतची आमगेल्या अम्मान बांयची कट्ट्याक जलपुजी करून घेवन आमी उद्दा तांडून अम्मान भाणाक घेवन घेवन भाणांत भितर थोडे तेल घालून घेवन भाणाक आरती करून घेवन तीन हाडलेलो तो कळस्यांत उद्दाक अर्द त्या भाणांत करून घेवन घालून वंटून घालतशिल्ली. तेन्ना मागीर आमी कामाच्या लोट बरसून बसा 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 उद्दा तांडून 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 दोनी बाण भरचे. भरतरी रान्नींतू व्हडलेक रुखाचें हें घालून घेवन उज्जो कथा 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 उज्जो उद्दाक. मागीर रात्री आमगेले जेवणांनी जालें मागीर आमकां लायक करून घेवन तेल पुसून चेडवां पुराची तेल पुसून मागीर रात्री न्हाण. मागीर एक पिवच्या एक लायक कशाय भारी रुचे कशाय तो आमी केन्नाय दिसाची माथ्यार न्हांवन अभ्यास न्हय. त्या दीस ते रात्रीची कशाय पिवन घेवन त्या माथ्यार न्हांवन न्हिदतना ताजी एक खुशी विंगडी. ते अर्द जन सकाळीं न्हाता आशिल्लीं केलो जन जाल्यार आमी रात्री न्हांवचे आशिल्ले. आनी दिपावळी म्हूण घेवन आमगेल्या घरांतू कितले पणटे पळय पुरा तिळेले तेलाचे दिवे घरा सुत्त आनी आमकां लावच्याक पटाके न्ही सकट म्हूण मस्त हाणां आशिल्लीं ती. ते दुड्ड आनी वेस्ट करनाशिल्लीं फुडें
जाल्यार आमगेले संभ्रमा कांय उण नाशिल्ले. आतांच्या म्हणके दिपावळी येयले सुद्दां वचून शॉपिंग करचें, कापड हाडचें, वस्त्र हें चेडवां आंवंगल हाडचें, तें प्रक्रम ना. तशें नास कितें पटाकी म्हळ्यार चेल्ले चेडवां इतले ते ओली पटाक म्हण हाड दिता आशिल्ली ती, नेलगू मांड दिता आशिल्ली ती. लक्ष्मी पटाक कोणी तरी एक चेल्यान सोडली म्हणजे तो व्हडलो दिरू आमगे लेकारी. आमकां एक 2 पॅकेट नक्षत्र कड्डी, एक सादा नक्षत्र कड्डे पॅकेट, एक बण्णा नक्षत्र कड्डे पॅकेट. ते बण्णा नक्षत्र कड्डे पॅकेटार ताका एक नमूने सासमशी आसता बा, एक रेंवशी लावन आसता. ते ताका उज्ज लागले पट 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 उसळटा, ते केलो व्हडा हातारांनी उसळटा. ताजे खातीर आमकां आमगेलो आनामान केळी दांडार एक आमकां तयार करून दिवच्यो. ताका नक्षत्र काड्डी शिरका न्हू आमी ते दिवे लावन घेवन नक्षत्र काड्डी लावची आशिल्ली. मागीर ते 2 पॅकेटच नवे एका पंताला सुचना, एका पटीला सुचना. ते 4 दिपावळी 4 दिसांक येवं का ते म्हूण घेवन जागृत येयली, 2 काड्डी. आमकां एक विशेश कसन म्हळ्यार ते उज्या पेट्याक येता आशिल्ली, अशी केली सुद्दां पांचवो आनी एक तांबडो उजवाड येता आशिल्लो तांतूं. आनीक एक आमकां एक्स्ट्रा म्हूण सांगल्यार एक हें दिवडा मात्रा. हे रामा ते दिवडा मात्र लायल्यार खांकून खांकून फूट येता. ताका एक विचित्र घाटाचें एक दुवर येता ते लायिल्ले तेन्ना आनी नेलार पुराय जाता. मागीर खंय पुणी आमगेले बाप्पांनी जेवो कोणी पुणी मोगार आमकां एक 4-5 नेलचक्कर रॉकेट सकाळ हाड दिलेलो आसा. त्या पुरो आमकां न्ही दुरसू नेलचक्र रॉकेट हें परत चेल्ल्यांक लावच्याक. आनी आमी भोंवतान आमगेले पांयमुळो येवन नेला घुमून डुमक आनी मारचो आशिल्लो. आमी सगळे बिश्टाचे कसं न्ही हें म्हणून. मागीर बरी सन्न चेडवांक हें कसलें दिनाची एक केप म्हूण दिता आशिल्ली ती. ताका एक पिस्तूल आसता आशिल्लें, ते पिस्तूलान केप घालून थाप 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 मारचें. पुराय जाणां पिस्तूल घेवचें जाता वे, पिस्तूला एक विंगड दूड दिवका वे. तेन्ना ते केप अशी बांयची दांड्यार जेवो दवरून फातरान की सुत्तिगेन की मारून फटाक शब्द येता पळय, तेंची एक आनंद भोगता आशिल्लीची. जाल्यार आमकां कांय बेजार जायना आशिल्लो आमगेलें ना म्हूण. कित्याक म्हळ्यार आमगेलें सुत्तमुत्त आशिल्लें न्ही, तितलें करचें आशिल्लें. ताज्या पयशी व्हड संभ्रम कसलें ना आशिल्लें पटाकी म्हणटाक. जाल्यार आमी त्या दीस न्हांवन ते कशाय पिवन राती न्हिदोवचें. सकाळीं फुडें उठयतना आमगेलें अन्नालें अशी पुराय जेन्ना धालो मनशालें तेल पुसून न्हाण जाता. न्हाण जालें सदन आमकां सकाळींची खाण न्ही जाली सदन आमकां 10 घंटेंतल्याक दंया फोव दिता आशिल्लो अम्मा. कित्याक म्हळ्यार तेन्ना जागर पुजा स्टार्ट जावन आसता, पश्चिम जागर आरती जावन आसता. आमी सकाळीं ओपास न्हांवन पश्चिम जागर आरती वचून थंय दंया फोवा प्रसाद खावन घरा येवन घरा येतरी ओपास आम्मान दिलेलो दंया फोव खावचो आशिल्लो. ते एक रुची म्हळ्यार ते दंयांक एक थोडो फोव घालून ताका थोडे गोड घालून ते खाताना आमी सालान बसून खाताना तांकां कांय ना, बारीक खुशी. हांगे ते आसा हांगे ते आसा तांगे ते आसा पुराय जाणां ते दंया पोवची खावचें. ताजी मागीर सांजवाळा अम्मा नवी तांदळाची दुद्दळ करता आशिल्ली आमकां. दिपावळे वेळाक उब्बटी करता आशिल्ली, सानसान हाता इतली इतली व्हड उब्बटी. ती उब्बटी कोण गिरशे घालून एक कुडा घालून बागील घालून दवरता आशिल्ली आनी आमी वचून काण खावच्या नज म्हूण सांगून दवरता आशिल्ली. आनी साखर 2 पिट्टी करून घरकडे केलेलें तूप आनी ती साखरे पिट्टी घालून उब्बटीक लॅक करून 2 की दिता आशिल्लींची. आमी आनीक निमणी ना आशिल्ली ती म्हळ्यार आमकां गोतच 2 म्हळ्यार 2ची म्हूण. कोणी सोयऱ्यान आयल्यार तांकां तेंची आमकांय तेची. हे नक्षत्र काड्ड्यांनी आस पळय आमगेले कामाच्या चेडू हांकां परत आनी कोणी आमकांची 2 पॅकेट घेवन दितली, कामाच्या आनी कोण घेवन दिताची. तेन्ना ते आमी लायतना तांणी कोणी आमगेलो टस म्हण जाल्यार आमी तांकां एक 2 काड्डी दिवन घेवन आमी 2 काड्डी लासून घेवन आमी तांगेलो संतोशार लासिता आशिल्लीं. जाल्यार हेर दुसू अंगडी पुजा, धनलक्ष्मी पुजा, कोणाली अंगडी पुजसो आमकां भारी खुशी. पुराय जनाला अंगडी पुजेक वचून त्या पेपराचे त्रिकोण कट्ट केलेले तोरण दोरा लावन आतां पुरा मेण केल्यार रेडी ना. आमकां तें तोरण करून पुराय जनाला अंगडी कडेन वचून घेवन तें तोरण लावचें. तितलें मात्र न्ही, म्हगेले गांव सोमेश्वर नवे तांची महागणपती भारी एक नमने कारणिकाच्यो. त्या दुखून सुತ್ತमुತ್ತ आशिल्ले पुराय गांवची तांगेले वाहन पुरा धुवन अलंकार करून आमगेले गांवां हाडटा आशिल्लीं ती पूज करच्याक. आमगेले घरा लागीं देवस्थान, आमगेले घर हांगा जाल्यार वो हांगाची.
आमकां ते वाहना अलंकार पळोवचे, ताका आरती करची पळोवचे, खंयची खंयची गांवच्यान कितले व्हेकल आयले म्हूण लॅक करचे, हेंची एक संतोश आमकां. ते साना साना खुशी चिन्न चिन्न आसे म्हण एक पद असल्या म्हणके ते साना साना खुशीक खंडीत आयची चेडवां अर्थूज आयश ना म्हण म्हाका दिसता. ते व्हेकल येवचे, ते गणपती हाजे देवस्थाना कट्ट्या रावचे, ते आरती करची, सकाळ देखून दनपार ते आरती जेवची, आमी ते खंयचे पूण अंगडी खंय नेवं बेशील कडेन देखून ते पळोवचे, तोरण करचे, आतां पुरा अंट जेवण आसूचे, मागीर दनपार जेवण करून वापास धांवचे अंगडी पुजे तयारीक, तांकां सकट सहाय करच्यो. आमगेले पुरा गुर्ताच नव्हतानी, आमगेले बाप्पा, आमगेले आज्जा, आमगेलीच नव्हतानी. तांगेले अंगडी वचून तांगेले अलंकारांत आमी बरसूचे, अशी पुरा करून घरकडे येताना आत्तां पुरा मेण, ते म्हळ्यार मैदा पिठा मेण ते कोरंगेनू आमकां ते लावचे दिता शिलींची, ते मेण आतां मागीर अम्मान न्ही आमकां लायक कोरंगेनू सोणां खातान घासून काडात ते, नाजाल्यार आतां कापी कशी पिता ती म्हूण म्हणचे. आनी त्या दिसूय कसणे पुणी विशेष आसता, आनी ना जाल्यार फुलदीस केलेलो उबट आसता शिल्ल तेवें आसता, सांजवाळा कसणे विशेष आसता. आमी लायक करून न्हू हात पांयांनी धुवन घरकडे भजन करून, आमकां भजन करकाती आशिल्ली सांजवाळ म्हणटाना, भजन एक 7 घंट्या करकाती आशिल्ली. ते भजन करना जाल्यार आम बिश्टायत आशिल्ली आनी ती वेळ केलो वळ आमगे लोटून बसता भजन करूंक. ते भजन करून कसणे पुणी देवा नैवेद्य करून आमी ते खावन घेवन अंगडी पुजे धांवचे. अंगडी पुजे धांवल्यार 1 अंगडी 2 अंगडी 3 अंगडी पुरा अंगडी कडेन आमी वरणशी भटमामय कशी एकलोची एकडे दोकून एकडे एकडे दोकून एकडे जाण वचचे. तागे लोट आमी वागावेसाच्या लोट गेल्या वरी आमी वचचे पुरा अंगडी पुजे वचून घेवन अंगडी पुजे पळोवची. ते पंचकजाय वांटितान घेवची. आम्मान म्हणचे कसल्या ती पंचकजाय वट्ट करताची म्हणून. आमी वट्ट करची आमगेल खातीर न्हय, आमगेल केलो फ्रेंड्स आसा ती तांकां ते घरकडली त्या पंचकजायांनी मेळना, तांकां ती पंचकजाय दिल्या तांणी कुशेरी पाप तोट्ट घेवन येता आशिल्ली ती. आमकां दिलेली पंचकजाय पुरा तांत घालची, तांकांय दिवची, आमी तांगे लोटून आनचे. आमी कांय दिपावळी म्हूण अंगडी पुजे वतान जेवण नवीन गवन घाललेलें ना. आमकां आमगेल्या गांवां कार्तिक पुनवे मात्र 1 जेवण 2 गवन शिवयता आशिल्लींची, ना जाल्यार आमगेले आशिल्ली गवनाची पुटा उंबळल घालून घेवन वचचे तितलेची. त्या अंगडी पूज जावन पुरा अंगडी पूज जाताना आमगेले कृष्ण जतनच्याली एक व्हॅन आशिल्लें, वीर विठ्ठल म्हूण घेवन एक व्हॅन आशिल्लें तांगेलें. ते रात्री तांणी अंगडी पुजे वेळाक पूज करता आशिल्ली ती. पूज करतरी आमकां पुरा चेडवां तांतो मागशी बसका रावन एक सुमार दूर ते व्हरून घेवन हाडटा आशिल्ली ती. आमी राखून आसूचे ते पुजेक जेता केन्ना आमकां चेड म्हणटा ती म्हूण घेवन. एक वेळाक तांणी आमकां उंडय दिता आशिल्ली ती, मिठाय उंड जेवण तें आमी कोणाकय दिना आशिल्लींची, आमी खाता आशिल्लींची. तें व्हॅन येयलें सदन आमी त्या व्हॅनार चडचे, व्हॅन व्हरचें. व्हॅन वताना आमी सकड ताळ फप्पन डबक डप्पा ऐसा बोलो भारत माता की आनी सकड सांगून वीर विठ्ठल की जय सकड करून महागणपती की जय. आमगेले संभ्रम बिनी पळयल्यार आमी शीद थंय देखून खंय वता की म्हणलें कुका 1 किलोमीटर भर दूर ते व्हरून घेवन वापस येताना एकल्या पशी एकल्याला तोंडार एक हास आनी संतोष पळयल्यार काशी यात्रे वचून येयले तसलो संतोश गेल्लेलो थंयची. तितले दूर वच्चे न्ही येवचे जाल्यारीची ते एक गम्मत खुशी कसले केलो जनेल पांया वण येना, आमगेले पांयांतूय वण ना जाल्यारी एक गम्मत. त्या कांटे झाडार उड्डून नांचून सकड वचून भोंवन आनी करून घेवन घरकडे येवन न्हिदोचे. मागीर ताजी हरदूस पाडव्याक गोपुजा सकडाल हट्टेन तूं गोरवां आसता आशिल्ली ती. सकडाल हट्टेन तूं गोरवां आसतना सकडाल घरकडे गोपुजा आसता आशिल्ली. आमी फुलदिसूची शेड इतली ती बंद दवरता आशिल्ली ती. आनी सकाळीं उठ्ठान कामाच्या लोट बरसून ते सगळे हट्टेची बल्ली काडचे. राजनान सारणी कुंटांनी घेवन रापर 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 बल्ली काडचे. बल्ली काडटना आना म्हणटा आशिल्ली थंय पळय सायल्याचे एक धवे बुकशी आसता त्या काणकाची ते घाय जाल्यार लावचे जाता म्हणून. वय बा आमकां घाय जावन रगत येता आसल्यार त्या वयची माडा दुखून खाण अशी लायता आशिल्ली ती. कापसा म्हणकी आसता ते लायल्यार एक 10 मिनिटान रगत येवची रक्त आशिल्लें एंटीसेप्टीक खंय ते. आतां जाल्यार त्या परस इन्फेक्शन म्हणटा आशिल्लें दिसता. आमकां तांतू इन्फेक्शन कांय जायना आशिल्लें. आमकां त्या परस जाल्यार वखद आशिल्लें. उज लागलो म्हण जाल्यार नेला इतलें उदक घालें अशी गश्टिलें ते दाट चिकोलशी येता त्या काडलें न्ही आशिल्लें मातयेचें ते लेप लायलो उज लागील कडेन. बोक्क येना आशिल्लो, ಸ್ವಲ್ಪ वेळान थंड जाता आशिल्लें. तशी हें सायळ्या बली काडटाना
तें काणाकाची म्हणचे आमी त्या पुराची क्लीन करून घेनू हट्टी पुराची तेन्ना पंपनी ना बांय सुद्दां तांडून कोरका बांय सुद्दां तांडून ते सगळे हट्टी धुवन घेनू हट्टेक हें घालचे शेडीचे आनी गोरवां भायर हाडून गोरवांक आमी पुरा जनान ओट्ट करून घासा 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 घासून घेवन हाडोचें भारी खूश आमकां गोरवांक आमी अप्रूपेर खंय पुडीन हाडत नवे तांणी भिवन बोळच्यो नासता ती आमी सोडता वे आमी चंद करून घेवन घश्ट घश्टून नाडोचें नाडोन घेवन तिंबयलेली शेडी तांचो अर्द शेडी काणू ताका तांबड कुंकूम घालचें आनी अर्द शेडी धवी आनी सान्न दोण्णे ते शेडी भितर बुड्डोचे आनी गोरवां आंगार अशें मारचें शेडी भितर मुड्डोचें गोरवां आंगार मारचें एक धवें एक तांबडें एक धवें एक तांबडें एक नमुने उरूट 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 डिजायन करचें गोरवांक आनी नीडला चंद नाम कोरून ताजे मदें चंद एक नाम तांबडें करचें आनी इतलें चंद ताजे शींग आनी पुरा घासून फुटावो कोरून ताजे बाल आनी पुरा घासून खंय तें म्हळ्यार आमगे सगळे आंगा शाण आमगेल्या आंगाक शाणा गाणी पुरा त्या मात्यांतून ना मागीर अम्मान त्या दिसू पुजेक पंचकजाय करची पंचकजाय करून घेवन त्या गोरवांक पुरा आरती करून घेवन आमगेले म्हणचे त्या गोरवाल पुरा पांय दोरका चरडा लक्ष्मी तन्नी कामधेनू तांगेल दुदांनी मित्तूम कितलें आरोग्य सकट मेळ्ळा त्या देखून तांगेल त्या वासराचें वांट्या दूद तुमी पितात न्हय तांगेल चरडा म्हणके न्हू तुमी पांय दोरका म्हूण सांगून आमगेल करेच्यान आम्हाला मागशी आमी हनुमंता बालची वच्चे न्हू कितले गोरवां सके तितले पुरा गोरवाले पांय धरता आशिल्लेची पांय धरतना ताजे फुडें सांगू विसरलें हांव आमी पुरा जनान बसून हें गोरवांक चंद घांतिलेले माळा गळ्या घालून सोडता आशिल्ली ती गळ्या घालून सोडतना तांकां ते अत्वेशी जाता पाप जाल्यार आमी घाललेले खरें म्हाका न्हू आमकां पळयत आसता तितले भितरी आम्मान फोव कालयलेलो फोव पुरा जनांक वाट्यां घालून घेवन विंगड 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 आनी गोरवांक विंगड विंगड वांटो करून दिता आशिल्ली ती गोड फोव ते दीस गोरवांक खातीर करच्यो आनी तवशा मुद्दो करचें आशिल्लो अम्मान थोडो गोड थोडो चप्पो तवशा मुद्दो हुनू हुनू मुद्दो पुराची अंत भितर घालून घेवन पुरा गोरवांक तवशा मुद्दो न्ही गोड फोव पंचकजाय दिवचे आशिल्ले तांणी कुशीर खाता आशिल्ली ती केन्नाय आमी सोडलेलो तोळकाल घाण की तोळकाल की खावन आशिल्ले गोरवां नवे त्या दीस तांगेल खातीर जेवण घेवन करतना तांणी चंद करून खाता आशिल्ली ती ताजे मागीर अम्मान तांकां आरती करून घेवन पांय पडून तांकां एकल्याक गोरवांक भायर सोडतना गोरवांक केन्ना सोडता म्हूण जेवण आसतील की म्हूण त्या म्हळ्यार सकाळ 8 गंटे भितर केन्नाय आमी तांकां पेटोवचें आशिल्लें तसले कडेन आजी 8 सोण घेवन 9:30 10 गंटे जाल्यार तांकां पेटना येतील तेन्ना तांकां कसं की एक नमुने चेडपडीकशें आमी कितलेय गंमत केल्यारी कितलेय मोग केल्यारीची तांगेल एक विशयाक तांगेल एक टायम म्हूण आसता न्हय मागीर आमी गोरवां सोळी सदां गोरवान दूर 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 धांवचें मागीर आमी घालेले माळ आसत न्हय एक गायन आनी एक गायची गळ्याच खावचें आमी हाशे पळोवन आमकां केलो व्हडलो चुरचूर हांव चंद माळ घातिलेली गायन खाल्ली पळय आनीक म्हणटाना अम्मान म्हणचें आस गो तांकां एक गडेपणी घालून तांकां संभ्रम आमी केला न्हय तेन्नी पाप तांगेलो आहार न्हय कसो नासता तांकां खावोवची म्हूण म्हणचें तशी गोरवांक आंबूण तांणी वतरी आमी घर कडेन चंद करून घेवन न्हावन कोरून मागीर आमगेले दिपावळी संभ्रमाचे भरलेले पटाके रात्री रासून त्या दिसा दिपावळी आमगेले कैजत आशिल्ले अशी कसलें होड कसलें म्हणटा कसलें खरेदी ना पटाकी राशी ना खंय पळयलें थंय जगमग जगमग इलेक्ट्रिसिटी लायट ना घर कडेन नमुनवार डब्यांत खाण ना नमुनवार खाण भरून दवरलेलें ना कसं नस तांचो संतोशारी आमी दिपावळी एक चूर आमकां ते संभ्रमा उणी जायनाशी संतृप्ती दिपावळी काणू आनीक दिपावळीकय तितले संतोशार राखून आसता आशिल्ली ती हेची पुनरावर्तने हेंची जलपुजा हेंची महालक्ष्मी पूजा धनलक्ष्मी पूजा हेंची अंगडी पूजा हेचीची वाहन पूजा हिची गोपुजा जाल्यार आमकां कांय तांतू उपगणी म्हणची नाशिल्लें आतां चेडवांक
गोपूज म्हळ्यार कसं म्हणगोतस की आंगडी पूज म्हळ्यार कसं म्हणगोतस की 4 आंगडीकार आशिल्ली पाप तांगेलींतल्यान पूज करता ती तांकां एक 4 जाणां आपयता ती थंय खंय जाता जाल्यार म्हाका केलो व्हडा दिसचें आतां आमगेल्या चेडवांक दिपावळी म्हळ्यार नवे अवंगल घेवचें भायर दोकून खाण दवरची घरकडे नमुनवार खावचे एका त्या दीस हॉटला वचून खावचें हेंची दिपावळी म्हण लेकला दिसता ही दिपावळी एक वळाक आमगेले घरकडे आमी वापास फुडेच्या म्हणके संभ्रमार कोरका आमी पुरा ते संभ्रमू चेडवा उडगास कोरगेन दिवका आनी दिपावळी म्हळ्यार निजावन कसले म्हणचेक अर्थ तांकां दाखोवका म्हणचेक म्हाका एक मना येतस ह्या पंत आमगेल चेडवान आयिल्ले तेन्ना दिपावळी आयल्यार आमी संभ्रमार एक दिपावळी कोरया म्हणून हांव लेखला तुमकांय पुराय जाणांक तुमगेल चेडूपणा दिपावळी हें आयकतान उडगास येवन अशा पुरो नवे म्हण सांगतची मिगेल चेडूपणा दिपावळी म्हणचे विशय अध्याय हांव हांगा कैद करता सगळ्यांकय नमस्कार.